इश्टानो, आतां आमी माणका मोतया णव आयकुया. अमेरिकेच्या एका इस्कॉलांत एक भुरगो शिकतालो. ताचें नांव थॉमस. लोक ताका म्हळ्यार क्लासींतली टिचर आनी भुरगीं ताका टॉम म्हूण आपयतालीं. टॉम शिकवान पाटी. एक दीस ताचे टिचरीन एक कागद बरयलें आनी एका लोकोट्यान एनवलपान घालून बंद करून टॉमाच्या हातान दिलें आनी म्हणलें, टॉम, हें तूं कागद व्हरून तुजे मम्मीक दी. बरें, टॉम तें कागद घेवन घरा आयलो आनी ताणें आवयक दिलें आनी म्हणलें, म्हजे टिचरीन हें तुका कागद दिला. आवयन तें उक्तें करून कागद वाचलें. तेन्ना टॉमान आवयक विचारलें, मम्मी, टिचरीन कितें बरयलां? ती म्हणाली, टॉम, टिचर म्हणटा तुजो पूत इतलो हुशार. ह्या इस्कॉलांत ह्या भुरग्या सांगता ताका जायना, कित्याक म्हळ्यार ताका वेगळेंच इस्कॉल जाय, तो चड हुशार मनीस. देखून ताणें फाल्यां तावन ह्या इस्कॉलाक येवची गरज ना, ताका कितें तरी तूं दुसरी मांडावळ कर म्हणून बरयलां. टॉमान म्हणलें, अशें? वय पुता, तर आतां हांव कितें करूं? तुका कितें करूंक मन आसा? हांवें विचारलें. म्हाका आमच्या घरांत थोड्यो वस्तू आसात पळय, त्यो कितें उक्त्यो करूंक आनी तूं दिशिकी. हांवें म्हणलें, बरें कर, पूण पाड करूंक ना. बरें म्हणलें ताणें. सुरू केलें टॉमान दुसऱ्या दिसा घरांत कितें वस्तू आसात त्यो उक्त्यो करच्यो, त्यो पळोवच्यो, परत्यान बंद करच्यो. अशें तो करूंक लागलो. थोडे एक्सपेरिमेंट करूंक लागलो. मागीर न्यूजपेपर विकूंक लागलो, पत्रावांची. तातूंतल्यान पयशे मेळ्ळे. कित्याक आवय कडेन पयशे नात, हाका दुसरे दुसरे वस्तू हाडूंक जाय एक्सपेरिमेंट करूंक. हांवें म्हणलें, म्हज्या कडेन पयशे नात. ताणें आपले जोडीन ते पयशे हाडून घरांतच एका कुडांत ताणें एक आपली लॅबॉरेटरी केली आनी अशें तो करीत 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 थॉमस एडिसनान हे 20 दिवो आसा पळय, आतां आमी लायट वापरता पळय, म्हळ्यार आतांचे आसा तसो न्ही, पूण ताणें तो सोदून काडलो. आमी मायक्रोफोन वापरता, तो ताणें सोदून काडलो. टेप रेकॉर्डर सोदून काडलें. अशें सुमार आतां आमी वापरच्यो 1000 वस्तू ताणें सोदून काडल्यो आनी ताचें नांव थॉमस आल्वा एडिसन. आतां अशें जालें, ताची आवय सरली. कांय म्हयने उपरांत ताणें म्हणलें, आतां आवयचें एक ट्रंक आसा थंय, तातूंत कितें आसा पळया म्हणून एक काडलें. थोडे आवयचें नेसण आसा, कितें आसा. ताका थंय पंदा एक लकाटो दिसलो. तो वळखीचो कसो ताका दिसलो, कित्याक ताचेर आवयचें नांव बरयलें. ताणें उक्तें करून तो पळया म्हणल्यार कागद आसा. ताणें वाचलें. कितें बरयलां? तें टिचरीचें कागद. तिणें कितें बरयलां? श्रीमती एडिसन, तुजो पूत कांय फायद्याचो न्हय. ताच्या तकलेंत शिकपूच वचना. हांगा म्हाका कितल्या भुरग्यांक शिकोवंक आसा. बेश्टो वेळ पाड. तूं ताका इस्कॉलांत धाडिनाका. ताका शिकोवंक जायना. तो घरा बसूं दी. अशें बरयल्लें. हें वाचतच एडिसनाच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळ्ळीं. म्हळ्यार कितें टिचरीन बरयल्लें तें आवयन सांगूंक ना. आवयन एडिसना थंय कितें पळयलें? ताका कितें तरी ताजे थंय गूण आसात, ताकत आसा, सामर्थ्य आसा. तिणें ताचे सवय पळयली. जी कितें टिचरींनी पळोवंक ना तें तिणें पळयलें. देखून त्या पत्र तिणें वेगळेच रितीन सांगलें. कितें बरयलां तें सांगूंक ना. आनी ताका लागून पळया, टिचरीन कांय फायद्याचो न्हय, उपकार पडचो न्हय भुरगो म्हणलो, येदो व्हडलो पिशज्ञानी जालो. कोणाक लागून? ह्या आवयक लागून. हें आवयचें चिंतप आनी आपल्या भुरग्या सवय तिका तितलो भरवोसो आसलो. ह्या भुरग्याक हांवें इल्लें आदार केलो जाल्यार, एक सुयोग दिल्यार जिवितांत कितें तरी घडयतलो. पिशज्ञानी जाता म्हूण तिणें चिंतूंक ना, पूण जिवितांत कितें तरी घडयतलो म्हूण तिका एक भरवोसो आसलो.
जेन्ना थॉमस आल्वा एडिसन ह्या संवसाराक संपलो त्या दिसाक अमेरिकेंत 20 सकत 2 वा 3 मिनटां बंद दवरली. अमेरिकेंत 20 सकत अशी बंद वचना दवरनात, पूण एडिसनाच्या मानांक सगळ्या अमेरिकेंत इलेक्ट्रिसिटी बंद 2 ते 3 मिनटां. तेदो व्हडलो मान अमेरिकेच्या लोकांक दिलो आनी वो मान ताका मेळूंक ताच्या फाटल्यान ताचो घाम आसा आनी ताच्या घामाची सुरवात जाली ताचे आवयतां. पूण आमी खंयच्याय एका मनशाक कांय उपकारचो न्हय अशें म्हणचें नाका. भुरग्यांची देणी वेगवेगळी असतात. कोण शिकपांत हुशार असतात, कोण खेळांत हुशार असतात, कोण संगितांत हुशार असतात, कोण गावच्यांत हुशार असतात, कोण नटन करूंक एक्टिंगांत हुशार असतात, थोडी रांदपांत हुशार असतात, थोडी फ्लावर डिझायनींग फुलांचे सगट मांडणी करूंक. अशें विविध प्रकारची देणी आसात. तांची देणी आमी सुदोवन काडया. शिकप म्हणल्यार फकत वाचचें बरोवचें आनी मार्क न्हय. शिकप म्हणल्यार वेगळें आसा, खूब तरांचें शिकप आसा. देखून आमी आवय बापाय जावं दी, आमी शिकोवपी जावं दी, वा समाजांत काम करचे आमी फुडारी जावं दी, दुसऱ्यान थंय कितें ताकत आसा, तांची सामर्थ्य कितें, तांची देणी कितें, ती सोदून काडुया. ती सोदून काडून तांकां आमी मार्गदर्शन करूंक जाय. तांकां आमी सकयल उडोवचें न्हय, आमी तांकां हात दिवन समाजांत वयर काडूंक जाय. आनी हें थॉमस एडिसनाच्या आवयन केलें. देखून आमकां थॉमस एडिसना तसलो विज्ञानी मेळ्ळो आनी 20 दिवे मेळ्ळे आनी हेर वस्तू मेळ्ळ्यो. तर आमी थॉमस आल्वा एडिसनाचे आवय परी आमी दुसऱ्या थंय तांची देणी वळखुची आनी एक फावटी वळखून घेतच ती देणी तांणी वापरून वयर सरूंक आदार करची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.